धोलार बडी पडल्या. गोंयचो शिगमो आनी धुळवडीक आरंभ जाला. भुरग्यापासून ते जाणटे मेरेन सगळ्यांनीच ढोल ताशांचे वाजपाचेर ताल धरला. बुधवारा पणजे, कुंकळे, कळंगूट, म्हाड्डोळ अशा वेगवेगळ्या सुवातांनी ढोल ताशांचो आवाज घुमलो. शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव आसलो तरी मनोहर पर्रीकार निकतोच संवसाराक अंतरिल्ल्यान सदची उमेद दिश्टी पडली ना. पणजेचो आमदार आशिल्लो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरला. देखून पणजेच्या मेजक्याच वाठारांनी लोकांनी धुळवट मनयली. गांवांतलो जायतो लोक शारांनी रावता. सगळ्याकच गांवांत धुळवडीची आनी शिगम्याची मजा घेवपाक मेळटा अशें ना. देखून शारांनी रावतले लोक एकामेकांचेर गुलाल उधळावन आनी एकामेकांची तोंडां रंगोवन धुळवडीचो आनंद घेतात. पणजे वाठारांतले हे कांय खीण. कुंकळकारांच्या शिगम्याक पारंपारीक पद्दतीन सुरवात जाल्या. 4 दीस तो चलतलो. खास करून तरणाट्यांनी परंपरा फुडें व्हरपाची गुडी आपल्या खांदार उबारल्या. पळयात गांवाचे संस्कृतायेचो मेळ जुळोवपी कुंकळेचो शिगम्याचो मेळ. कुंकळे गांवांत शिगम्याचो उत्सव मोठ्या दबाज्यान आनी उत्साहान मनयतात. सगळ्या पिळगेंतले लोक एकठांय येवन जशे जाणटे, भुरगे आनी सामके भुरगे अशा एकवटान येवन हो शिगमो मनयतात. आनी ह्या शिगम्यांचे जरी वेगवेगळे मेळ आसले जाल्यार मुखेल मेळ हो कुलवाडा आसा. ह्या कुलवाडा गांवांतलो मेळ अशा श्री सिद्धपुरुश, सत्पुरुष आनी कळपुरुष ह्या तिनूय वांगडाचे मेळून हो शिगमो मोठ्या दबाज्यान मनयतात. शिगम्याची सांगता पुणेन जाता. जशी 4 दीस चलपी ह्या शिगम्याक पयलें नमनान सुरवात जाता. श्री शांताराम कुंकळीकरीण संस्थानाक फातर्प्यां वचून सगळे मेळ घेवन तांकां नमन घालतात आनी मागीर गांवांनी भोंवतात. गांवांनी भोंवन आरत नांवाचो प्रकार जाता. आनीक मागीर पुनवेच्या दिसा मांड म्हणटात आनी हे मांड म्हणटा त्या दीस तोणयांचो खेळ जाता. पांजरकोणीच्या शांतादुर्गा कुंकळकारीण पायीक देव संस्थानाचे सत्रोत्सवाक तशेंच गुलालोत्सवाक बिरेस्तार आरंभ जालो. गोंयांत सगळ्यात आदी सत्र्यो कुंकळे गांवांत उबारतात. रंगांची उधळण करीत आनी एकामेकांक रंग लायत गांवांतल्या ल्हान व्हडांनी ह्या गुलालोत्सवाचो आनंद घेतलो. पळयात काय रंगयाळे, चैतन्यमय खीण. शांतादुर्गा कुंकळीकरीण पायीक देव संस्थानाचो वार्षिक सत्रे उत्सव गुलाब उत्सव आतां सुरू जातलो. तुळशी बंधना सांगडी घातल्या नंतर 5 रंगबिरंगी सत्र्यो आमी उबारतले. गोंयांत आमी पयली सत्र्यो हांगा उबारता. कुंकळे, पंजोडकणी श्री शांतादुर्गा कुंकळी पायीक देव स्थानाच्यो हांगाच्यान सत्री उबारली म्हणटरी आमची सत्री पयली श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण स्थान हा, देवूळ हा, त्या देवळा फेरो घालून नंतर श्री पायीक देवाच्या देवळा फेरो घालून परत सत्र्यो मांडार येता. त्याच्या नंतर हांगच्यान वाजत गाजत सत्र्यो सकलवाड्यात वयता. थिंगाच्यान मागीर त्यो राष्ट्रीय महामार्गाचें मेन स्थान पायीक देवाचें पान्ना थिंगा वयता. थिंगा पायीक देवाचें मेन देवूळ आसा. थिंगाच्यान सत्र्यो परत राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान आमची मेन स्थान पळय आहा पांडवांची बाय. थिंगाच्यान नंतर त्यो सकल तळयेकटाच्यो परत हांगा सांच्यो येता.
कळंगुटे शिगम्याची धूम आसली. कळंगूटच्या सावता वाड्यावेल्या भुमिका देवळा कडेन दिसभर धोप, ढोल आणि ताशांचेर बडी पडली. भुरग्यांनी उमेदीन होळी मनयली. पळयात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, कुंकळेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, कळंगूटच्यान समीप नार्वेकर.